एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत म्हजेर देंवलो आनी ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें आडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. ताचे मदल्यान सगल्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याचे जमनीर खूब खूब आडां आसलीं आनी तीं सारकीं सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं आडां जिवी जावंक शकतात? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणाय सर्वेस्परा दुनिया. आनीक एक पावट ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या आडां विशीं संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या आडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या आडांक दोनी सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यात. तुमचेर हांव शिरोंतरां घालतलो, तुमचेर मांस वाडोशें करतलो आनी तुमकां कात येयसी कोत्तलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यात आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमून येतलें. म्हाका आज्ञा केल्ले प्रमाणें हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिता आसतना बोबाट जाली, कडकड जालो आनी आडां झोडूंक लागलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरोंतारींनी भरलेलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी. मनशाच्या पुता, संदेश दी. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, स्वासा, चारूय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांचेर स्वास सोड. तांकां जिवी जावं दी. ताणें सांगलोले प्रमाणें हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो आनी तीं नव्यान जिवंत जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावलीं, एक व्हड आनी ओरी पलटून. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें, मनशाच्या पुता, हीं आडां आख्ख्या इस्रायलाचें घराणें. तीं अशें सांगूंक भोंवतात, आमचीं आडां सुकल्यांत, आमचो बरवंसो विरून गेला, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटूच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे परजे, आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलों आनी त्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलों आनी परतून इस्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलों. म्हजे परजे, तुमचे फोंड उक्ते करतूच आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटूच हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां घुमून येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलों आनी तुमी नव्यान जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत पावयतलों. हांवें सर्वेस्परान अशें सांगलां आनी केलां म्हूण तुमी ओळखूंक पावतल्यात. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान तीं, दुस्मानांच्या चपक्यांतलीं निवारल्यान तीं, उदेंती थावन आनी ओस्तोमते थावन, उत्तरेसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यान तीं. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. अरण्यांत जंगलांत हेवटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. ठिकाण करूंक जाता तसल्या शाराची तांकां वाट मेळनासली. तांकां भूक लागलो, तांकां ताण लागलो, तीं जीव सोडूंक पावलोलीं. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. तेन्ना आपली दोळलीरपणांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो
आनी तांच्यान आटेविटींतली तांकां ताणें निवारली आनी ठिकाण करूंक जाता तसल्या शारांत पावसोर बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयली. सबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. तांच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्लें विस्मिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो, कित्याक तानेल्लो ओत्मो ताणें दादोशी केलो, भुकेल्लो ओत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. सबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुज्या स्वताची मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. मातयेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदाळूंक घालूंक ताचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगळ्यो तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्योवन व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. हे दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ पातका वरवीं मनीस निसंटोनाक पावता जाल्यार अप्रमाणीकपणान जियेलोल्या जिविता वरवीं मनीस सासणांक जिवीत जोडूंक पावता. देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करून जिवंक फावो. पयल्या वाचपान जिवीत नासलोलें चित्र आमकां दिसून येता. जेन्ना देवाक आमच्या जिवितांत आमी फावो तो जागो दिना तेन्ना असले दुर्दोशेक आमची जीण पावता. देव आमची सवें बरेपण दाखयता आनी आमी सगल्या मनान आनी काळजान ताचो मोग करूंक अदीक गरजेचें. आनी हेंच कितें जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. जायते फावटी इगोर्ज मातेची सगळे कायदे आमी पाळटा, पूण अशें करून लेगीत देवाचो मोग आमी करिना जाल्यार हें सगळें निर्फळ जाता. आमी उदारपणीन दुसऱ्याचे सेवेक पावता तेन्ना देवाचो मोग स्पश्टपणीन दिसून येता. देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग हे दोन मुखेल हेतू आमच्या जिविताची बुन्याद घोटावंक तेन्ना आमी दिला काय आमचें जिवीत उर्था बरीत आनी खुशाल बरीत जाता. आमच्या जिवितांत देवाक खंयचो जागो आमी दिला काय देवान आमचे सवें केलोल्या बरेपणाचो आमी उगडास करून ताका दिनवाशी रावंक शिकुया आनी सगल्या मनान आनी काळजान देवाक पयलो वट्ट जागो दिवन दुसऱ्या सवें सेवे चाकरेचें मन आमच्या जिवितांत आपणावंक वावरुया.